तुमकां सगळ्यांत पयलीं दामोदर सत्याच्या उमेदीन करपी देव दामोदराकडे मागता तुमकां सगळ्यांक उडंद आयुश्य आरोग्य मेळो. खरोखरच अभिनंदन करपाचे बाब प्रदीप नायकाचे. आयज त्यांनी स्पर्धा घडून हाडली. ह्या स्पर्धेच्या फाटल्यान एकूच उद्देश आहा की सगळ्यांक एकवट येवप. फूल गोंयभर जे महिला भजनी कोण कलाकार आसा तेंच्यांनी एकवट येवपाचो हो जो उद्देश आसा आनी तो दामोदर सप्तकाच्या निमतान हांवें घडोवन हाडला. हो कार्यक्रम म्हाका दिसता येता त्या काळान कंटिन्यू उरचो अशी हांव आशा बाळगता. आनी जे आमचे कोण लिडर आसतले कावन्सिलर आसतले जावं कोण काही आसतले तेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक प्रतिभाक सपोर्ट करपाचो. आयज हांगा येवन खरें एक बरें दिसता कित्याक चडशीं बायलां जी आसा तेंच्या वांगडा केन्ना तरी हांवें कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतलेलो कित्याक हांव बी एक टायम पेटी वाजयतालें आनी खुबशीं प्रायजां घेतालीं आनी हीच बायलां तेन्ना सुद्दां आसतालीं. सो बरें दिसता येवन हांगा. आनी आयज हे 120 वर्सां दामोदर देवळाक जाला आनी हेच्यान ही फर्स्ट टायम स्पर्धा केला हें खरेंच बरें. अशेंच वास्कोन आमच्या खूब कला आसा जशें दादले कलाकार आसा तशी बायलां सुद्दां खूब कलाकार आसा खूब भजनी मंडळ आसा. अशी तुमी तुमची कला सादर करा. प्रायज कोणाकूय मेळो पूण आपली कला सादर करून आपलें नांव करा. आमचे सप्तक आनी खंय तरी फर्स्ट टायम अशे स्पर्धा थेयल्या मदीं थेयल्या आसतल्यो पूण सप्तकाक अशी तेजी आयडिया येवन तेणी सप्तक ही स्पर्धा थेयला ताका कॉम्पिटेट करता. तो एक सादारणसो मनीस हे स्पर्धेक करपाक फकाणाची गजाल न्हू. म्हाका खबर आहा म्हाजे कडेन तो दोनदा येवन गेलो. म्हाका म्हणलो नंदा आपूण हें करूंक सोदता आपले कडेन जातलें काय ना. हांवें ताका सांगलें तूं स्ट्रेट चल आनी तूं सक्सेस जातलो. तेणी तो म्हाका प्रायजीस घेवपाक जाय खंय तरी कोणी तरी ताका हेल्प केला आसतलो. हांव तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा. असल्या मनशाक खरेंच फुडें हाडपाची आमच्या सोसायटीन गरज आहा. आयज म्हाका दिसता 10 जाण पार्टिसिपेट जाले आसतले. हांगा डिस्को बी आहलो जाल्यार एक 20-30 येतले आहले शुअर नायट येतले आहले. म्हटल्यार गायड स्पर्धा म्हटल्यार आमी आमचें हिंदुत्व खंय तरी आतां सकयल वयता. खंय तरी हे स्ट्रेस करपाची गरज आसा. कळ्ळें. आमी म्हाका दिसता गायड स्पर्धा आरती हे खंय तरी क्लासीस म्हाका दिसता रवींद्र भवनान चालू आसतल्योच. म्हाका खंय तरी कलाकार बारीक बारीक पण कलाकार आहा पळय तेंच्यांनी हेका प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा. हांव संजय भाईक रिक्वेस्ट करता की तेणी रवींद्र भवनान असले क्लासीस घेवपाक जाय. करपाक तितली सोपी गोश्ट आसना. 50 लोकां कडेन वयचें पडटा आनी तेजे मुख्य हेतू की संगीतान जी पळय देवाण घेवण आसता म्हळ्यार संगीतान सगळेच जाण आपूण कितें परिपूर्ण आसना पूण आपल्या पेक्षा कोण बरो आसता ताजें आयकून घेवप आनी एक संस्कृतीमय वातावरण निर्मिती करप. आज वास्को सप्ताह दामोदराचें सप्ताह आहा तें वातावरण निर्मिती केलें की एक ऑरा जो आसता तो एक सदांच पॉझिटीव ऑरा डेवलप जाता. आनी आमच्या मुरगांव वाठारांत किंवा आमच्या गोंयांत इतले कलाकार आहा संगीत क्षेत्रान आनी भजनी कलाकार आजकाल आमची बायलां चूल आनी मूल ह्या दायऱ्यांतल्यान भायर सरून उत्तम रिश्ट भजनी स्पर्धा करपाक लागल्या किंवा भजन परफॉर्म करपाक लागल्या. फाटीं महिलांची भजन स्पर्धा रवींद्र भवनान जाल्ली आनी सगळ्या पत्रकारांनी तुमकां सांगता खरेंच उत्कृश्ट अशें आपलें सादरीकरण केल्लें. आनी आतांय बीन अशें म्हाका इच्छा आहा की आयजूय जे हांगासर स्पर्धा घेतले ते सुद्दां उत्कृश्ट सादरीकरण करतले. पूण एकूच सांगता तेन्ना थंय सांगलें की एक भजनी पथकान दुसऱ्या भजनी पथकाचें संगीत किंवा सादरीकरण आयकपाक जाय. तेन्नाच लक्षांत येता की आपूण खंय आसा आनी आपल्या पेक्षा दुसरो खंय आहा. खुबश्यो भजनी पथक कितें करता एक स्पर्धा जाली की आपूण उठ्ठान चलोवंक लागता अशें करनाका. एक्चुअली हांवें खूब जाण फावटी म्हाज्या बाबा स्पर्धेक गेला. हांवें बापू नायकाचे एक कलाकार आसलो आमच्या पार्कनवाडीला जालो दिवाळाक खबर आहा किंवा सकाराम पगार आसलो जेणी एक भजनाची परंपरा सप्तका खातीर चालू केल्ली पळय ती कशी आसता की तांकां आयकून बाकीचे शिकल्या.
तांब्याचा ताम्र फुले त्याचा गुंफुला चुरा पार्वतीचा पुत्र गजानन त्याची सेवा करा पार्वतीचा पुत्र गजानन त्याची सेवा करा